आमकां तेंच्यांनी पंचायतीकय कितें इन्फॉर्मेशन करूंक ना, गांवांत देवस्थान कमिटी आहा तेकाय कितें तेंच्यांनी हें करूंक ना आनी अचानकच येयले आनी तेंच्यांनी आयज हांगासर हात घातलो. कित्याक हो देव हांगासलो म्हणजे सारको खर, सगळो लोक तेका हांगासलो मानता. येता वयता लोक होण मारल्या शिवाय केन्नाच वचना ह्या देवाक. इतलो देव हो कडक आहा. तरी आसतना तेंच्यांनी कोणाकच विचारनासतना आयज ते 24 वरां जावच्या पयलीं येयले आनी केल्लेली हें उडयली तेंच्यांनी. तेचेर कितें ते एक्शन घेवपाची. आम्ही सकाळी लोक जमले आणि आम्ही दिसले की आमकांय दिसले की हे त्रास आसा. देवानूच अशें केलां आसतलें की हे फाटीं व्हरपाचें. आमी तेजेर प्रसाद घेवया हें आमी सकाळीं आमी देवान फोन करून जाल्यार तो हांव दोन दिवस ना आयतारा तुमी ये आयतारा प्रसाद. आमचें हें सगळ्यांचें ठरलें की आमी आयतारा दीस वचून थंय प्रसाद. आमी सगळ्या देवस्थानाच्या मनशांकूय फोन मारलो की बाबा आयतारा दीस हें करता म्हणून. कित्याक कळटा हें सगळ्यांक त्रास. आमकां चड करून आमच्या लोकांक एक्सिडंट जातलो कित्याक हो गांव आमचो. हांगाच्यान क्रॉस जाताना पयलीं एक्सिडंट आमचे. आमकां खूब काळजी आहा पूण ते कशें आहा देवाक उखल्लो न्ही सायडीक दवरलो अशें जायना. सामान कितें उखलूं येता. हे देवाक सारको सिस्टमॅटीक कितें आहा तेजे ते विधी करूनच करचें पडटा न्हू. हें तेंच्यांनी समजोवंक जाय. डायरेक्ट तुमी येता ते देवस्थानाक सांगा, पंचायतीक येवन सांगा, तेजे उपरांत तुमकां कितें तरी सांगतले. कितेंय जालें प्रॉब्लेम आमच्या गांवच्या लोकांक जातले. तांकां ते ब्रीज बांदतना सुद्दां साहेब सांगलेलें 2 मिटर हायट दिल्या. हांगा देव सकयल रावतालो न्ही हांगा 0 पॉयंट जातालो आनी आमच्या लोकांक थंय अंडरपास तयार जातालो. कित्याक लोकांक आतां थंय रावंक मेळना. इतले हे हायटीचेर हांगा देवाक ते हात लावपाची गरज ना. मीटर चळी दवरलेले करून प्रत्येक 50 मीटर चळी केल्या. गटार ना फटार ना काय ना 2 मीटर हायट वयर करीत जाल्यार 0 पॉयंट कितले त्रास जाता पेडण्याच्यान डायरेक्ट येता. गांवांक आयकोंक ना. पूण हेजेर आतां सांगलें हेंच्यांनी न्हू आयतार मेरेन तुमी रावा पळया कितें आहा तें. मागीर तुम्ही जबरदस्ती करतले जाल्यार तितून कोण आमचो काय माहिती तुम्ही जबरदस्ती आमी हांगा पार्शेकाराक सुद्दां सांगले त्यांनी पुलीस हाडून करता. आमी उठले 7 मेंबर आसले येयले तुमी करा. तेणी आमकां सांगले आमकां पुलीस हाडून करता. आमकां पुलीस हाडून आमी सांगले तेका पुलीस एक हाडपाची गरज ना. तुका कोणूच विचारचो ना. तूं जर जबरदस्तीन करता जाल्यार म्हणजे लोकांक तुम्ही कॉन्फिडन्सान घेवच्या आधी करता जाल्यार ही घटना घडली म्हणून हात घालपाचें कोण येवचें हांगा. आणि इस्कॉल भुरग्यांची सांगा मरे तेंच्या कितले त्रास जाता ते. तुमचे मनीस येवपाचे थंय. आमी कितें हें करता तुमचे मनीस न्हू. प्रसाद घेताना सुद्दां तुमचे कोण येता जाल्यार येवनी. कितें आमी कशें आमच्या फायद्याक घेयना की आमकांय जाय ते सायडीक जाल्ले. आमचे सदांच आहा की ते सायडीक जावचे. आमी सांगलेले तेका पयलीं सर्वीस रोड सारके बरे कर. लोकांची कनेक्टिव्हिटी बरी जावनी. तेका लागून हे पळय हांगा ते मदीं दवरला ते एकदम डेंजर. ते मदीं क्रॉसिंग दवरला ते डेंजर आहा. ते ड्रेनेज केला ते उडी घालून आमकां एक दडाक लागत न्हू जाल्यार इतले पाणी वता मदींची. आनी भुरगीं भुरगीं हाडून फोन उखलिना. तो ते वेणूक फोन मारचे फोन घेयना रोड करून गेले. कितें प्रॉब्लेम आसा तेंचे आतां कोण उडय न्हू. आयकलं कसं ना रे पुढे प्रसाद काम घे आणि काय आता तिने जशी घुमटी उडयला पळय न्हू आणि त्यांनी आज ती बांधपाक सुरू केली न्हू. कळलं का. जेन्ना काल पडली तेन्ना तुम्ही कोणाच ना कॉन्ट्रॅक्टर काल खंय आसले. आमी आतां सर आतां म्हाका सांगता गटार अर्धवट सांडले रस्त्यार पाणी येता हांकां सांगत आसता ते काम तेंचे कडेन जायना. सर्वीस रोड कितें जाल्लें आहा हे करूंक येता. हे आमकां पयलीं आमचे एकच बंद आसा ताचे उबे जावचे. आमी ग्रामस्थ जे आहा सक्षम आहा आमी तेचे डिस्कस करता तुमकां कशें सांगता मागीर देवाचे जेन्ना सर पयलीं
ते काम स्टॉप कर आणि सगळे गाडी पहिली म्हणजे हे करा गुमटी पाडी बांधतात स्टार्ट करा ते मागीचे बघूया गाडी आहे धरून बोला कायच माहिती हे तुमच्या करतो गुमटी त्याच्या त्यांनी जशी पाणी टाइम द्या ना आमका त्यांनी स्वतः पाप नका म्हणून टाइम त्यांनी बांधले सगळेजण हेल्प केलं त्याला बांधून घेतलं पावसात भिजत त्यांनी त्यांना रात्री 9 जायचं आता दुपार त्यांनी बांधून जायचं त्यांनी सांगितलेलं आपण की असं म्हणजे देवाची बांधता म्हाका पाप नका कारण जेव्हा तो पाय दवलो देव काढिना एक देवाचें सत्य आसा की देव पाय दवलेलो उखलिना आणि कोणाक सोडूंक ना आयज पर्यंत हे एम्युआराक स्पश्ट खबर आसा म्हणून एम्युआर 3 वर्सां पर्यंत थंयसर येवंक ना देवाचें खूब आसा तेजे तो जो सांगता पळय सगळे जे सांगता पळय तो केले हे घेतले ते घेतले हांवें ताका स्पश्टपणे सांगलेले गांवांतल्या मनशां लोकां कडेन देवस्थाना कडेन मिटींग कर तेंच्या कडेन उलय पंचायत बॉडी कडेन उलय हे ताका स्पश्ट सांगलेले जाल्यार तो कितले कडेन उलयलो आनी कोणा कडेन उलयलो तो ताका खबर आसतली अजून पर्यंत म्हाज्या फुड्यान कोणा कडेन उलोवंक ना तर तूं सांग कितें करपाचें तूं सांग कितें करपाचें म्हाका ब्लेम करता तूं सांग कितें करपाचें हांवें ताका सांगलें बाबा रे मूर्ती करूंक जाय मूर्ती करया आमी देवाचो शब्द घेतलो मूर्ती मूर्तीचो विशयच ना तो ही जी मूर्ती आसा पळय न्हू तर आता माझा एकच प्रश्न आला की आमचो गावाची सीमा आणि गावांची सीमेच्या हे कितें प्रसाद मागीर लोकांचे आहे आणि दुसरो प्रश्न कितें कोणी कितें गुमटी सांगली कोणी कितें काय केली हो प्रश्न आहे नाका आमच्या जाग्या वयलो देव हो देव वयलो देव आमचो सीमे वयलो देव आणि काय? अनेक बऱ्या वायट आमची आता तरी गुमटी जायची केन्ना तरी आयज पर्यंत लोकांक रातच्या घरापर्यंत हो रस्तो करताना ती पळय थंय घुमटी बांधले त्या देवा थंय कितें तसाच घेतलो अजून ना त्यांचा रस्तो हायवे उडयली तिने उडयली देवाच्या स्थानात बोलतो ना म्हणून